नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. आज ह्या कार्यावळीन आमचे जे सोयरे आसात, जे गेस्ट स्पीकर आसात, ते आसात डॉक्टर ओमकार आनंद शेटे, असिस्टंट प्रोफेसर, गोवा डेंटल कॉलेज. आनी आयचो विशय तसोच तितकोच म्हत्वाचो आसा, तितकोच मोलादीक आसा तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत. जेन्ना आमी पेपर वाचता किंवा न्यूज पेपर वाचता किंवा न्यूज पळयता तेन्ना दर दिसा खंय ना खंय तरी एक्सिडेंट जातात, अपघात घडत असतात. ह्या अपघातान जीव वता तो मनीस सुटलो अशें म्हणू शकना हांव, पण म्हणटा म्हणजे थोडेशे धाडस करून. पण केन्ना केन्ना अशेंय जाता की अश्यो इतक्यो इंजरीज जाता, इतके त्रास जातात की मागीर तो मनीस ताका म्हणजे आपली जीण मरणा परस पास अशी जावपाक लागता, वीच इज व्हेरी ट्रॉमॅटीक. आनी आयचो विशय आसा तो असोच आमचो एका अपघाता विशयी, जातून थोडीशी जाणविकाय लोकांक करून दिवची, थोडेशे अवेरनेस करचे, थोडीशी माहिती दिवची. ह्या खातीर डॉक्टर ओमकार आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. जेन्ना आमी डॉक्टर पळयतात की खंयच्याय दर दिसा पेपराचेर जर आमी खंयचेय न्यूज पेपर उगडले जाल्यार गोंयचे, येदेशें ल्हानशें गोंय आमचें 15 लाखाचें पॉप्युलेशन, तरी पूण आमच्या अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा, कांयच कमी जायना. आनी ताचो एक कारण म्हणजे आमचे कडेन जे व्हेहिकल्स आसा ते प्रोपोर्शन म्हणजे खूबच मातसो प्रत्येक मनशाक 2 व्हेहिकल अशा प्रोपोर्शनान आसा. हें सगळें करतना दुसरो एक म्हत्वाचो आसा की लोकांक सगळ्यांक म्हणजे जे गव्हर्मेंटचे इतके म्हणजे एजन्सीज आसा, लायक फॉर एक्झाम्पल हेल्मेट घाला म्हणून सांगतात, प्रत्येक कडेन बोर्ड असतात, सायनेजीस असतात, किंवा फोनार उलयतना ड्रायव्हिंग करतना फोन वापरूं नाकात. पण कोण ताचेर व्हडलेशें लक्ष दिना अनलेस पोलीस इज ऑन द वे. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर स्वताची जीण, स्वताची काळजी, स्वताचें रक्षण हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा आनी होच मुद्दो घेवन आमी आज फुडें वचचे. डॉक्टर, तुमचे डॉक्टरांचें एक असोसिएशन आसा वीच आय हॅव हर्ड ऑफ. म्हणजे म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी आमकां ताची पुराय जाणविकाय करून दिवची. आनी एक तुमचो एक म्हत्वाचो असो ऑल इंडिया म्हणजे पॅन इंडिया एक प्रोजेक्ट आसा, लेट्स फेस इट म्हणून. म्हणजे हें सगळें तोंडाचें कशे तरेन आमी आडोवंक शकता किंवा प्रिवेंट करूं शकता किंवा कशा तरेन आमी फेस करूं शकता जेन्ना समज एखादो अपघात जालो, हाची विस्कटान म्हायती आज करून घेवपा खातीर आमी तुमकां मुद्दाम ह्या स्टुडियोन आपयल्यात आनी त्या खातीर तुमी मुद्दाम वेळ काडून आमचे बरोबर आयलात, त्या खातीर काळजांतल्यान देव बरें करूं. तर म्हाका सगळ्यान पयलीं सांगा डॉक्टर की लेट्स फेस इट म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमचो, ते वॉट इट डील्स वीथ. अच्छा, कशें आसा न्ही की आज तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की हे अपघात घडत आसा, खुबशे वी हॅव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लायफ्स ऑल्सो. पण तेतूंतल्यान एक गजाल आमकां कळून आयल्या की आमी एक असोसिएशन आसा वीच इज एन ओरल अँड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, वीच इज एन असोसिएशन. हे एक पॅन इंडिया असोसिएशन आशिल्लें आनी हे ओरल अँड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स म्हणटा पळय ते बेसिकली डील वीथ द फेशियल इंजुरीज. सो फेस इज आर डोमेन. सो आमी कितें चिंतलें की चडशा फावटी आमी केन्ना पळयता एक्सिडंट जावन येता, ते एक्सिडंटान इतले अपघातान कितें जाता की इतली डॅमेज जाल्ली आसता की एकदां जी बोन्साची डॅमेज जाली इन द फेस, सपोज स्कार जालो, टू गेट इट टू नॉर्मल बिकम्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आनी इट इज नॉट ओन्ली फेस म्हणटा, केन्ना केन्ना हेड इंजुरी असोसिएटेड आसता. सो हेड आनी फेस कॅनॉट बी सेपरेटेड. आनी मोर दॅन 60% ऑफ द केसीसान पळयता आमी की फेशियल इंजुरीजा खातीर आनी हेड इंजुरी खातीर डेथ वाडलेली आसा. सो हे जे असोसिएशन आसा हेंच्यांनी आमी एक प्लॅन केल्लो लास्ट इयर टू स्टार्ट अ नेशन वायड कॅम्पेन ऑन ट्रॉमा अवेरनस. आतां हेचो 2 भाग आशिल्ले. एक आशिल्ले की प्रिव्हेन्शन आनी एक भाग म्हजो म्हत्वाचो आशिल्लो की खुबशा लोकांक खबर सुद्दां नासता की आतां एक्सिडंट जालो, आमी एम्बुलन्साक फोन लायता, पण एम्बुलन्स त्या जागे पर्यंत पावता म्हणसर पेशंटाची काळजी कशी घेवप हो मेन मुद्दो आशिल्लो. तेतून हे केल्यार जर आमी एक फर्स्ट एड म्हणटा जेका, ही फर्स्ट एड दिली जर आमी वाचोवंक शकता. तर ह्या निमित्तान आमी व्हिडिओ केल्ले आनी फेज 1 म्हणटा ही 13 फेब्रुवारी वीच इज आवर इंटरनॅशनल OMFS डे म्हणटा. श्री नितीन गडकरी जी आमचे युनियन मिनिस्टर आसा माननीय, त्यांच्या हस्ते हेचे लॉन्च केल्ले. आनी आमचे देशभरान प्रत्येक स्टेटान आमची एक ब्रांच आसा, प्लस आमची स्पेशल डिफेन्स ब्रांच आसा. सो ह्या सगळ्यांनी मेळून आमी एक अवेरनस कॅम्पेन केल्लो वीच इज फॉर रोड सेफ्टी. इन फेज 2 आमकां कितें कळ्ळें की स्टॅटिस्टिक्स जर पळयले विथ रिस्पेक्ट टू फेशियल इंजुरीज, चडश्यो ह्यो इंजुरीज आशिल्ले आमी गोंयाची सुद्दां जर म्हायती घेतली आनी आमचो स्टडी आसा, 18 to 35 इज द एज ग्रुप वेर देर इज मॅक्झिमम डॅमेज दॅट इज हॅपनिंग.
सो ह्या ग्रुपाक आमी प्रत्येक कॉलेजीन म्हणा किंवा खंयच्याय ऑर्गनायझेशनान वचून ह्या भुरग्याक आमी सांगू शकता इच्छिता की 2 गोष्टी, एक आसा प्रिव्हेन्शन आनी दुसरें टू हेल्प अ फेलो सिटीजन, बी अ गुड सॅमॅरिटन, वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ह्या निमित्तान ही कॅम्पेन आमी सुरू केल्ली आसा. आमी ऑलमोस्ट 1200 भुरग्यांचे ऑलरेडी हे केल्ले आसा, सेन्सिटायज केल्ले आसा भुरग्यांक. वी वॉन्ट टू टेक इट फर्दर आनी ह्याच निमित्तान तुमी आमकां हांगा येवन ह्या बद्दल लोकांच्या विशयी जागृत करपाक एक हे दिले. तो ते म्हत्वाचो विशय फुडें घेवन आमकां दिसता की आमकां कितें तरी करूं येता. एज एन असोसिएशन वी कॅन हेल्प द पीपल ऑफ गोवा. बरोबर. म्हणजे हे जे डेंटिस्टांचे जे स्पेशलायज आसा तांचे म्हणजे फक्त ओरल सर्जरीज करतात, तांच्यांनी एकठांय येवन एक अशें एक कॅम्पेन सुरू केली, एक जागृतकाय खातीर एक अशें मोहीम सुरू केली आख्ख्या देशा खातीर, जाचे उद्देश असो आसा की लोकां मदीं एक जागृतकाय जावची, कशा रितीन आमी हे आळाबंद प्रिव्हेंट करूं शकता. आणि समजा आमी आतां रस्त्यार वता, कोणाक एखाद्या मनशाक एक्सिडेंट जालो जाल्यार बाबा ताका कशा तरेन हँडल करप जाय. मागीर बाय द टायम आमी गोंयांचे जर उलयतले जाल्यार आमी 108 फोन करता, बाय द टायम 108 येता, एक ॲटलीस्ट अर्दे वर वता, जनरल अशें म्हणटा. ह्या वेळार आमी कशा पद्दतीन तो त्या मनशाचो जीव वाचोवंक शकता, कशा तरेन ताका हेल्प करूं शकता, सो दॅट हीज रिकवरी इज फास्टर. आय एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हीज सेविंग द लायफ, बट रिकवरी इज ऑल्सो फास्ट, इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. दुसरो एक म्हत्वाचो मुद्दो डॉक्टरान सांगलो तो म्हाका दिसता सगळ्यांनी लक्षात घेवपाचो आसा की हे जे एक्सिडेंट आसा इट इज व्हेरी कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35. 18 ते 35 वर्साच्या भुरग्यां मदीं, तरणाट्यां मदीं हे एक्सिडेंट जातात, ताचे प्रखरपणे जातात, तातूंत खुबशे फावटी जिवूय वता. आनी त्या खातीर हे जे सगळे यंगर जनरेशन आसा, प्रोडक्टीव जनरेशन आय वूड कॉल इट, की ह्या जनरेशनान मातशे हाचेर शादूरपणे विचार करचो, लक्ष दिवचें आनी जें आज डॉक्टर आमकां सांगूंक सोदतात ताचेर पुराय हाचेर आत्मचिंतन करचें. आय वूड से दॅट वे. कारण खूब फावटी आमी कितें आसता, डॉक्टर फुडें पुलीस दिसलो काय हेल्मेट घालतात. हांव कितक्या लोकांक पळयलां हाताक हेल्मेट घालतात. हाताक हेल्मेट घालपाची गरजूच ना, माथ्याक हेल्मेट घालप. फाटल्यान बायल बशिल्ली आसता ती ताका सांगना. दीस व्हेरी स्ट्रेंज. सो अशा वेळार म्हाका दिसता हो आयचो कार्यक्रम आसा तो लोकां मदीं जागृतकाय निर्माण करतलो आनी त्या खातीरच ही आमची मोख आसा. म्हाका एक सांगा डॉक्टर की कशा पद्दतीचे जेन्ना अशें एक्सिडेंट जाता तेन्ना कशा पद्दतीचे ताका ट्रॉमा जाता, कशा पद्दतीन तांकां म्हणजे मार बसता, तें मातशें आमकां विस्कटून सांगा. हय, आतां खंयचोय एक्सिडेंट म्हटलो गोंयान पळयलें जाल्यार तुमी रोड वायडनींग जाल्ले आसा, रोड फास्ट आसा, सुपर बायक्स जाल्ल्यो आसा, गाडयांची स्पीड वाडलेली आसा. सो पयलीं आमी पळयताले की केन्नाय एक्सिडेंट जालो जाल्यार इट वूड हॅव बीन एट अ स्लोवर स्पीड. पण आतां जो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तो हाय वेलॉसिटी जाला. सो वेन देर इज हाय वेलॉसिटी आसता तेन्ना डॅमेज टू द बोन इज मोर. त्या खातीर कशें जाता की लिटरली तोंडाच्या हाडांचो चुरो जाता किंवा पिठो जाता. आनी मागीर खुबशे फावटी अशें पळयलें की तोंडार स्कार आसता किंवा केन्ना केन्ना प्लेट घालपाक आनी फ्रॅक्चर परत जोडून हाडपा खातीर केन्ना केन्ना ते ओपन करपाक आसता, ते स्कार उरतात. आतां हो जो स्कार आसता तो केन्नाच परमनंटली क्युअर जायना, तो वचना. आनी दॅट इज वाय आमी म्हणटा लोकांक की आमी फुडें येवन जर फेस केले हे प्रॉब्लम, लायक हेल्मेट घालप. आतां तुमी हेल्मेटीचो विशय काडलो जाल्यार हांव तुमकां एक सांगता की जो मनीस फक्त मुखार हेल्मेट घालता आनी फाटल्यान बायल बसले आनी हेल्मेट घालना म्हणटा, सो दॅट इज अ बीग इशू. म्हणजे तो कसो करता, इट इज लायक तो आगीन वता, आपूण स्वता सूट घाला आनी बायलेक हात ओडत व्हरता, या बाबा आगीन या. सो ही गोष्टय म्हत्वाची आसा की आतां लॉज इतले स्ट्रिक्ट जाल्या, पण आमचें अशें जालें की वी आर फॉलोईंग लॉज. आतां विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमचें अशें जाल्लें आसा की आमी कॅमेरा पयले की गाडी स्लो करता. सो इट इज नॉट बिकम एन एन्जॉयींग ड्रायव्हिंग, इट इज बिकम समथींग कॉल्ड एज अ स्ट्रेसफूल ड्रायव्हिंग. प्रत्येक फावटी आमी कॅमेरा सोदता, हांगा कॅमेरा आसा, थंय कॅमेरा आसा किंवा पुलीस आसा. सो हे तरणाट्यांक सांगपाची गरज आसा की हेल्मेट जे आसा ते तकलेर माथ्यार आसप गरजेचें आसा. हेड इंजुरी आनी फेशियल बोन इंजुरीज ही कमी करप, हे दीस इज द मेन उद्देश. आतां तुमी म्हणटा की एक्सिडंट टायमार फेशियल इंजुरीज म्हणटा तर तुमकां खूब इम्पॅक्ट जावं शकता. केन्ना केन्ना अशें आसता की तुमी पडले, आदळे पडले आनी तुमचो सकयल्ली जॉ जर मावा आपटली म्हणटा आनी तुमी घरा वता की कांय जावंक ना म्हणून. केन्ना केन्ना अशें आसूं शकता की हे कनेक्शन वयर आसता हाडांक आनी तेन्ना कशें आसा इम्पॅक्ट इतलो फोर्सान आसूं शकता की तुमकां ब्रेनान ब्लिडींग आसूं शकता. आनी तुमी जर हेची काळजी घेवंक ना किंवा दोतोरा कडेन वचूंक ना, चडशे भुरगे कितें आसता की आवय बापूय आपली स्कूटर बंद करतले काय, फाल्यां आपल्या गाडी दिवचे ना, ह्या भंयान न सांगता घरा रावता आनी इंटरनल ब्लिडींग जावन 6 वरां उपरांत किंवा दुसऱ्या दिसा हेचो प्रॉब्लम खूब जावं शकता, केन्ना केन्ना पॅरालिसीस म्हणून खूब कितें जावं शकता. सो दॅट इज वाय वी आर हियर की अवेरनस क्रिएट करप की कितें इवन जो एक्सिडंट जालो वो एक मुखेल भाग. दुसरो, आतां खूब फावटी अशें जाता की स्टॅटिस्टिक्सान सांगलां की देशभरान जर पळयलें जाल्यार प्रत्येक मिनटात 3 लोक वतात. आतां कार्यावळ सुरू जावन म्हाका दिसता 8-10 मिनटां जाली आसतली. सो ऑलरेडी वी हॅव लॉस्ट 9 लायफ इन इंडिया. सो दॅट इज द स्टॅटिस्टिक्स. आतां हांव हांगा बसला बट आय एम नॉट शुअर की म्हाजी फॅमिली सेफ आसा की ना अशें कोणूच सांगूं शकना. बट जर आमी हे ट्रेनिंग करून जर कोण आपल्या रस्त्यार पडलेल्या मनशाक हेल्प करूं शकता, हेचो उद्देश आशिल्लो.
आता ते कशें करप आनी कशा लेवलार मुखार व्हरप ह्या खातीर आमचो धडपण चालू आसा. बट होपफुली वी शूड बी एबल टू अचीव समथींग. बरोबर. सो एक म्हणजे डॉक्टरान सांगला की आनी आमी दर फावटी सांगता की हेल्मेट हे तुमच्या संरक्षणा खातीर आसता. ते वापरपाची संवय लावन घेत, मेक इट अ हॅबीट. तुम्ही फक्त पुलीस दिसलो किंवा आपल्याक फायन पडटले, चलन पडटले म्हणूनच हेल्मेट घालपाचे हे जे मनान जो विचार आसा तो मातसो काडून उडयात. तुमचो स्वताचो जीव राखप, स्वताची काळजी घेवप, स्वताची भलायकी सांबाळप हे तुमचें स्वताचें कर्तव्य. डोंट सी दॅट म्हणजे अशें गव्हर्मेंट तुमचे भलायकी सांबाळपाक कितें तरी करता अशें हो विचार दवरूं नाका. आनी डॉक्टरान आनीक 2 गोश्टी सांगल्या की केन्ना केन्ना कळनात की जशें सांगलें की केन्ना केन्ना आमी खाडकी आपडटा आनी हे इंजरी इतकी सिवियर आसूं शकता की ब्रेनान ब्लिडींग जावं शकता. केन्ना केन्ना डॉक्टर आनीक अशें आसता की न्युरोनल डॅमेज आमी जाका म्हणटात ती सीटी स्कॅनाचेर सुद्दां कळना. आमी केन्ना पेशंटाक म्हणटा बरो आसा आनी पेशंटाक घरा धाडटा आनी आय हॅव सीन अ पेशंट हू हॅज कम म्हणजे विदीन 12 hours दीस पेशंट हॅज डायड आनी ताका आनी मदलें आनी कांयच ना. सो डायरेक्ट सो हे सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आमी पळयता आनी इतके पोट तिडकीन सांगता की ह्याच खातीर की वी हॅव सीन वॉट वर्स कॅन हॅपन. केन्ना केन्ना तुमी आपल्या एका धुंदीन आसता, तुमकां दिसना की हाचे पलीकडे आनी कितें जाता. ओके तूं फास्ट वता, हांव फास्ट वता, मागीर कोण चड फास्ट वता इतकेच पुरते तुमचे विश्व आसता. किंवा हांव खूब फावटी म्हणटा की जे मोबायल्स आसात ते ताचो वापर इतको आसा की हांव म्हणटा तुमकां कितें इम्पॉर्टंट आसा तुमी रस्त्याचे कडेक रावात, बिंदास उलयात, ते वरभर उलयात. पण ते मान अशी करून ते अशें करून एका हातान आनी वयल्यान एक्शन करना ना तूं थंय वच रे हें कर रे, हे असले ज्यो गजाली आसात त्यो मातश्यो स्वता बंद करात. तातूंत तुमचो स्वताचो जीव धोक्यान आसात पण बाकीच्यांच्या जिवाक तुमी त्रासदायक ठरू शकता. ही सारकी जाणीव स्वताच्या मतीन सारकी घालात. आणि हे सांगताना म्हाका दिसता पेरेंट्स, टिचर्स आनी इट इज नॉट वन इंडिविज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही फक्त डॉक्टरची रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिव्हिल सोसायटी. सो ह्या गोष्टीचेर सगळ्यांनी विचार करप आणि त्या दृष्टीन आचरण दवरप खूब म्हत्वाचें आसा. डॉक्टर आमी जेन्ना हे एक्सिडेंट्स म्हणटात तेन्ना आनीक आतां तुमी सांगलें की खुबशे फावटी एक्सिडेंट जाता आनी वी डोंट नो वॉट टू डू. चड आजकाल कोणी एखादो मनीस कितें 108 फोन करता आनी ही 108 येवपाची आसता किंवा येता. पण ह्या मदल्या वेळान आमी ते येयसर आमचे जे एक्ट्स आसता की सो कळ्ळे आमी आमचे पर्यंत म्हणजे ताका जीव वाचोवपाचोच प्रयत्न करता. बट मोस्ट ऑफ द टायम ऑर नोविंगली ऑर अननोविंगली वी आर डॅमेजिंग द दॅट विक्टीम. आणि म्हणजे सांगता फॉर एक्झाम्पल याची तकली हे वटेन घोडा आमी आमच्या भशेन म्हणजे दुसरे वटेन घोडयता आनी ताका फ्रॅक्चर नाशिल्लो काय डिस्प्लेसमेंट नाशिल्ले डिस्प्लेसमेंट करतात. सो अशें जावं नये म्हणून म्हाका दिसता डॉक्टर हाचेर मातशें तुमचें भाश्य जाय. करेक्ट. एक म्हणजे आता एक्सिडेंट जालो ह्या सायटीर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग आमकां सगळ्यांक करपाचें गरजेचें आसा ती 108 आपोवंक जाय. रोड सायड परमनंट ट्रिटमेंट आमी कोणूच करूं शकना. सो सगळ्यान पयलो असा महत्वाचो इश्यू तो 108 आपोवंक जाय आनी 108 त्या जाग्यार पावय पर्यंत पेशंटाक म्हणजे एक्सिडंट विक्टिमाक कसो सांबाळप तेतून एक 2-3 गोष्टी आसता. एक म्हणजे आता जर तो रस्त्यार पडिल्लो आसा जाल्यार पयलीं म्हणटात आमी फर्स्ट इश्यू म्हणटात तो आसता सीन सेफ्टी. वॉट इज सीन सेफ्टी म्हणजे तुमी ज्या जाग्यार गेले पयलीं पळयात की ती सीन सेफ आसा की ना तुमी ट्रिटमेंट कॅरी आउट करपाक. कित्याक एक्सिडंट जाल्या खातीर केन्ना केन्ना फ्युअल लीक आसूं शकता, एक्सप्लोजन जावं शकता. सो ते नासलें जाल्यार तुमी ती सीन सेफ करप गरजेचें आसता. ते केल्या उपरांत सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज पेशंटाक कसो स्टेबिलायज करप. आता ह्यो गोष्टी पळयतना 2-3 गोष्टी लक्षात घेवंक जाय. एक आसता हेल्मेट घातलेलें आसता आनी हेल्मेट ते कशेंय भायर ओडप नासता. कितें आसता हेल्मेटा खातीर हेल्मेट आसता पण मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता ही फाटली स्पायन. केन्ना केन्ना स्पायन इंजुरी केन्ना केन्ना लक्षात येना पेशंटाक किंवा ती स्लायटली डिस्प्लेस जाल्लो आसता आनी हेल्मेट काडटना जर तुमी फोर्सान ओडले आनी ती स्पायन इंजुरी जाली जाल्यार पेशंट परमनंटली पॅरलायज जावं शकता. सो केन्नाय हेल्मेट काडटना हांव सगळ्यांक सांगूं इच्छिता की तुमी एक गुगलार तरी व्हिडिओ पळयात किंवा बेसीक कशें आसता तकली सपोर्ट करून 2 जाणांनी एकट्यान फाटल्यान मानेक घट धरून सवका हात घालून हेल्मेट काडप गरजेचें आसता. तकली ह्या भाशेन किंवा हांगा वयर सकयल चड हालोवंक जायना. हेल्मेट सवका मूव करून वयर काडपाचें आसता जे नाकाक न लागता. हें एक करपाचें आसता. दुसरी आमकां सवय कशी आसता की कोणी पडलो आनी मातसो कॉन्शियस आसा किंवा नासलो जाल्यार उदक दितात. आतां हेड इंजुरी आसली आनी जर तुमी उदक दिलें एक दिवप नासता कित्याक उदक दिलें जाल्यार ते केन्ना केन्ना पोटान न वता छातयेन वचूं शकता आनी तेचे मागीर कॉम्प्लिकेशन जावप खूब जावं शकता. ह्यो बेसीक 2 गोश्टी जर आमी सगळ्यांनी केलो हे बेसीक जाले. नेक्स्ट आसता आमकां इंग्लिशान सदांच स्टार्टिंग आसता ABC. सो ट्रॉमा मॅनेजमेंट जो आसता न्ही तो सुद्धा बेसीक ABCच उरता. आता ABC म्हणजे कितें? A म्हणजे एअरवे, B म्हणजे ब्रिदींग श्वास घेवप आणि C सर्क्युलेशन इज ब्लड सर्क्युलेशन.
आता एअरवे जो म्हणटा ते तोंडा पुरतो मर्यादित असता. आता कशें असता, फर्स्ट ॲक्सिडंट जालो, तुम्ही फक्त पेशंटाची स्पायन स्टेबिलायज केली, सगळे व्यवस्थित केल्या उपरांत नेक्स्ट पळोवपाचें आसता पेशंटाचें तोंड ओपन करून तोंडान कितें फॉरेन बॉडी गेल्या जाल्यार. आता लोक म्हणटले फॉरेन बॉडी केन्ना केन्ना कशें आसता, आमी गाडयेन वतना कितें खाता आनी एक्सिडंट जालो सब करून ते ताळ्यान अटकू शकता, स्वताचे दात मोडू शकता. सो ह्यो गोष्टी असल्या तुमी तोंड ओपन करून चॅक करून कितें दिसता जाल्यार बोट घालून काडप आसता. हे केल्या उपरांत म्हणजे कितें आसता, हे थ्रोटान वचून खंय चोकअप जावपाचे चान्सीस खूब कमी जातात. ही एक गोष्ट जाली. दुसरें, जर पेशंट कॉन्शियस असला जाल्यार तो व्यवस्थित तुमकां सांगतलो, रिप्लाय करतलो किंवा रिस्पॉन्ड करतलो. अनकॉन्शियस पेशंट जाता असो दिसलो जाल्यार त्याची जीप मातशी मुखार घेवपाची गरज आसता. कित्याक जाल्यार जो मनीस न्हिदिल्लो आसता रस्त्यार आनी अनकॉन्शियस जाताना जीप फाटल्यान पडून तो आपल्या श्वास नलिकेक ब्लॉक करू शकता. हे दोन गोष्टी असता. आणि तिसरे बेसिक म्हणजे कशें आसता की तुम्ही जर मानेचो सपोर्ट घेवन ताका एक मॅन्युवर आसता जी चीन खाडकी मातशी वयर करून अशी वयर दवरपाची असता. म्हणजे कशें आसता की फूल श्वास नलिका एका लायनीन येता, सो ब्रिदींग करपाक बरें पडटा. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे एअरवे मॅनेजमेंट जालें. आता त्याचो दुसरो भाग जो आसता तो आसा ब्रिदींगाचो. ब्रिदींग म्हणजे श्वास घेवप. हेतून बेसिक आसता लूक, लिसन, फील, तीनूच गोष्टी आसता. लूक म्हणजे ऑब्जर्व करप. आता जो तुम्ही आसा जाल्यार ऑब्जर्व कितें करतले की श्वास घेतना छाती वयर येता सकयल येता की ना, हेचेर आमकां कळटा की ब्रीथ करता की ना. आयकप म्हणजे कितें, केन्ना केन्ना जो श्वास घेतना मनशाचो आवाज नासता, पण जेन्ना कितें अडथळो आसता श्वास नलिकेन जाल्यार तो आवाज वेगळो येवं शकता. आणि जो एक्सपिरेशन करता म्हणजे श्वास भायर सोडटा तो तुमकां फील करपा जाय. तुम्ही बोटान फील करू शकता किंवा हे दोन गोष्टी करून जर तुमकां पल्स पळोवंक येता, पल्स पळोवपाचे आणि हार्ट बीट, हे एक भाग जालो. हे दोन गोष्टी करून आमी खुबश्या पेशंटाक वाचोवंक शकता. याचो मुखेल नेक्स्ट भाग म्हणजे सर्क्युलेशन. सर्क्युलेशनाक CPR करप मातशें डिफिकल्ट आसता. सो बेसिक थिंग आसता की तुम्ही हार्ट स्टेबल करून, कोणी हांव रिक्वेस्ट करता हांगा दाखोवप जावचें ना, पण CPR म्हणटात किंवा कॉम्प्रेशन्स कशे दिवप, हे लेफ्टाक ऑफ द चेस्ट सायडीर तुम्ही 100 ते 120 पर मिनटाक करपाक पडटा आणि 2 ब्रेथ्स दिवपाचे आसता. आता हांगा टोटल डिटेलान एक्सप्लेन करप न्ही, बट दिस इज द बेसिक थिंग करूंक जाय. आणि दोन इम्पॉर्टंट गोष्टी आसा, एक्सटर्नल ब्लीड, इंटरनल ब्लीड म्हणजे मुको मार लागून भितर ब्लीड जाता ते कळचे ना, ते दोतोरा कडेन वचूंक पडटले. आणि एक्सटर्नल ब्लीड तुमकां जर दिश्टी पडटा खंय कितें आसा जाल्यार तुमी तो क्लीन क्लॉथ घेवन टेम्पररी स्टेबिलायज करपाक तेचेर प्रेशर घालप आसता. ते कनेक्ट आणि लक्ष दवरप नाकांसून किंवा कानांसून येता जाल्यार. केन्नाय कानांसून ब्लिडींग जालें तर इमॅजिन की द डॅमेज मायट बी मोर टू द ब्रेन, दिस वीच कॅन बी अ लॉंग टर्म प्रॉब्लम. ही एक गोष्ट पळोवपाची गरजेची आसता. ते एक जालें. सो ही सगळ्यो गोष्टी आमकां एक्चुअली पळोवपाक पडटल्यो विथ रिस्पेक्ट टू द मॅनेजमेंट रोड सायड. आणि हे बेसिक 4-5 गोष्टी जर एक आमी एज अ सर्वसामान्य माणूस करू शकलो टू हेल्प एज अ गुड सॅमॅरिटन, लिगली ऑल्सो त्याचो प्रॉब्लेम जावचो ना. आणि शिफ्टिंग अ ट्रॉमा पेशंट टू द एक्सिडंट इज ऑल्सो नॉट अ क्रायम नाव. सो ते करप गरजेचें आसा. कित्याक वी आर मुव्हिंग फ्रॉम गोल्डन आवर विच इज कॉल्ड 60 minutes टू समथिंग कॉल्ड एज प्लॅटिनम 10 minutes. आता वेस्टर्न वर्ल्डान इट इज प्लॅटिनम, द फर्स्ट 10 minutes प्ले अ रोल. सो आय एम नॉट सेईंग की आमी फक्त डेथ वाचयतले, बट इफ द डॅमेज जी चड जावपाची आसता ती आमी कमी करू शकता. म्हणजे जर 50% किंवा 80% डॅमेज, परमनंट डिसेबिलिटी जी म्हणटा उरतली, हे बेसिक फर्स्ट एड करून ती आमी 10-15% हाडू शकता किंवा कमी करू शकता. त्याचो पेशंटाक खूप फायदो जातलो रिकवरीन. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही सांगला तसो हांव एक म्हणजे नटशेल सांगप जाल्यार हाका क्विक रिस्पॉन्स दिवपाक म्हत्वाचें आसा. आनी त्या खातीर तुमकां स्वताक बेसीक नॉलेज आसप खूब गरजेचें. जशें तुमी सांगलें की एअरवे, ब्रिदींग आनी सर्क्युलेशन, म्हणजे जाचे श्वास सारके चलता की ना, त्याचे ब्रिदींग सारकें आसा की ना हें पळोवचें पडटा किंवा तुमी आयकूं शकता. आनी ताचें सर्क्युलेशन आसा की ना, ह्या 3 गोश्टींचेर तुमी जर भर दिलो जाल्यार तुमी बरेचशे ट्रॉमाचे केसीस जे आसा रस्त्यार जाता, जे तुमच्या समोर जाता किंवा फाल्यां एक तुमच्या घरांतल्या मनशाकूय जावं शकता. सो म्हाका दिसता हे दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी कितें करता, आमकां दिसता कितें ते दुसऱ्याक जातलें, म्हणजे एज इफ वी आर इन द सेफ झोन, म्हणजे आमच्या घरान केन्नाच कोणाक हें काय जावचें ना. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर तुमी आनी एक म्हत्वाची गोश्ट सांगला की हे जे CPR जे ट्रेनिंग आसता खुबशे फावटी स्कुलांनी आसता किंवा आनी खंय बाकीचे NGOs करता, तेन्ना म्हाका दिसता जशें भायल्या देशांनी सगळे सिटीजनांक सांग हें खबर आसता, तशें आमच्या भुरग्यांक किंवा आमकां हें खबर आसप खूब गरजेचें. आय विल नॉट हेजिटेट टू से, even being a doctor also, often we have not practiced that, only we have learned the theory of that. आणि जेन्ना प्रॅक्टीस करपाचे उपरांत आमकां सारकें खबर आसना. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशाक हें खबर आसप खूब गरजेचें. कारण एखाद्या मनशाचो जीव वाचोवपाचो तो मनीस कोणूय आसूं शकता, आमच्या घरांतलोच मनीस आसूं शकता. सो दीस इज अ मस्ट. डॉक्टर, जेन्ना आमी ह्या इतक्या विशया कडेन गंभीरतेन पळयतना आनी एक म्हत्वाचो विशय असो आसा की हे एक्सिडेंट तुमी सांगले की केन्ना खुबशे फावटी फेशियल आमकां दिसता फक्त फेसार तोंडाक जाला, पण हें तोंड वयरूय कनेक्टेड आसता, भितर ब्लीड आसूं शकता. ते जर तुमकां योग्य वेळ तुमकां कळ्ळें ना, तुमी डायग्नोज केलें ना जाल्यार तो मनीस
हाताभायर वचूं शकता किंवा ताची इंजरी परमनंट उरूं शकता. सो फक्त डेथ होच न्हय तर खुबशे फावटी हांव केन्ना अशें म्हणटा की केन्ना केन्ना ते मेल्लो बरो पण ते जितो आशिल्लो न्हय, अशे जे लोकांचे हाल जाता ते जावं नये, स्पेशली ऑफ द हेड इंजरी. अँड वी हॅव सीन म्हणजे इट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लेम ऑफ दॅट वन पर्टिक्युलर इंडिविज्युअल, इट इज अ प्रॉब्लेम ऑफ द सोसायटी. तो त्या घरातल्या खातीर प्रोडक्टीव कांयच करना, ताची कॅर घेवपाक आनी मनीस लागता, त्याची कॅर घेवपाक आनी मनीस. हें सगळें जे प्रकरण आसा तें म्हाका दिसता हेड इंजरीक मॅक्झिमम आसा. तेन्ना सगळ्यांनी हे आयचे जे प्रोग्राम आसा तो लक्ष दिवन आयकप, त्या प्रमाणे आपल्या वर्तन दवरप आणि आचरण करप हें म्हत्वाचें. आनी म्हाका दिसता हो जो लेट्स फेस इट म्हणून जो प्रोग्राम आसा, म्हाका दिसता दीस इज अ गूड मिडिया की तुमी म्हटलें की तुमी 1000 भुरग्यांक कशें अवेरनेस केला. म्हाका दिसता डॉक्टर आय विल नॉट हेजिटेट टू से की ही जी आमची कार्यावळ आसा ती ऑलमोस्ट 1 लाख लोक पळयतात दर विकाक. सो दीस इज ऑल्सो व्हेरी गुड थिंग. ही जी हॅलो डॉक्टर इज आमचो प्रोग्राम आसा तो बाय डिफरंट मिडिया म्हणजे बाय फेसबूक म्हणा किंवा आनी खंयच्या इवन गोंया भायले सुद्दां लोक मुद्दाम प्रोग्राम पळयतात. तेन्ना ही आयची संदी घेवन तुमी जो हो म्हत्वाचो मेसेज सांगला सगळ्यांक तो ते लोक समजून घेतले अशी म्हाका आस आसा. डॉक्टर आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमी खूब फावटी आतां इतकें सगळें जाले उपरांत आमी म्हणटात की अरे हें आडोवं शकतालो, हें प्रिवेंट करूं शकतालो. सो प्रिवेंशन इज बेटर दॅन ऑलवेज क्युअर. तर हे प्रिवेंटीव एस्पेक्ट आसा पळय तो सुद्दां इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता मातसो तुमी विस्कटान सांगचो की स्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट दीस यंगर जनरेशन. ते आपल्या जाका धुंदीन आसतात, आपल्या नशेन आसतात आनी त्या ह्या दोन आणि ही नशा सुद्दां आतां ड्रिंक एंड एवरी डे यू रीड न्यूजपेपर, प्रत्येक खंय तरी राती एक्सिडेंट जालो, कोणी आपल्या आपुणूच गाडी मारली म्हणजे दुसऱ्याकूय ब्लेम करपाक काय ना, तो आपल्या आपुणूच गाडी मारता. आणि हें सगळें करतना तो नशेन आसता. गोंयांत ट्युरिस्ट इतके येतात पण तांकां ट्युरिस्ट तांकां दिसता गोंया म्हणजे सामकें नंदनवन. ट्युरिस्टां खातीर नंदनवन पण इम्पॉर्टंट म्हणजे ते स्वता पितात, सोरो पितात आणि स्वताचो जीव धोक्यान घालतात, त्या बरोबर बाकीच्यांचो जीव धोक्यान घालतात. मातसो डॉक्टर हाचेर तुमी मातशें भाश्य करप. हय, आतां प्रिवेंशन म्हटलें की कशें आसा न्ही, तुमी पयलीं कशें सांगलें की इट इज नॉट ओनली एन इकॉनॉमीक बर्डन ऑन अ फॅमिली, बट इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशन्स. फॉर एग्जाम्पल दिता, फाल्यां जर म्हजो फ्रेंड आसा आनी हांव व्हिलचॅरार आसा, तो म्हाका एवरी डे टू डे एक्टिविटीन हेल्प करतलो काय ना, शेवटी फॅमिलीच हेल्प करता. हे एक जालें. दुसरी गजाल आसा प्रिकॉशन. आतां प्रिकॉशन ऑर प्रिवेंशन टू बी प्रिसायज. प्रिवेंशन म्हणटा ही कोणी करपाची. इट इज व्हेरी सिंपल की बोट दुसऱ्याक दाखोवप किंवा आमी म्हणप सरकारान रुल्स करप जाय, सरकारान करपा जाय. आतां आमची एक अशी वृत्ती अशी जाल्ली आसा न्ही, जो पर्यंत वी डोंट हॅव अ फियर ऑफ लुजींग, वी डोंट फॉल इन प्लेस. फॉर एक्झाम्पल फाल्यां जर म्हाका सांगलें म्हाका 2 चलन आयले, म्हाजे लायसन्स वतले किंवा म्हजी गाडी जप्त जातली, जाल्यार इमिजिएटली एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस. तुमी पयल्यार मुखारल्यान गाडयो येतना लायटी मारता सांगपाक मुखार पुलीस आसा किंवा हें आसा. सो प्रिवेंशन आतां सो इट इज एज एन इंडिविज्युअल वी शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपूण जर टू व्हिलर, इट इज नॉट ओनली अबाउट टू व्हिलर बट ऑल्सो अबाउट 4 व्हिलर, अबाउट बेल्ट्स. सो आपूण जर स्कूटर घेवन किंवा बायक घेवन भायर सरता जाल्यार हेल्मेट घालप. खूब फावटी हांवें पयला हेल्मेट हाताक घाला आनी खूब फावटी पयलें की हांगा डिसलोकेशन जाल्लें आसा लोकांचे हेल्मेटी खातीर. मागीर हेल्मेट हांगा नाशिल्लें जाल्यार चड फायद्याचें आशिल्लें. किंवा हेल्मेट पांया पोंदा लिपोवन दवरप, फाटी घालप आनी पुलीस येवप, किंवा फाटी जो बसता ते हेल्मेट घालप हें गरजेचें. सीट बेल्ट घालप खूब गरजेचें आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आमी म्हणटा ते सिवीक सेन्स. झेब्रा क्रॉसिंग आसता म्हणा, तुमी बांबोळे पळयलाच आसतले की ते क्रॉसिंग करतना इट इज सच अ केओस. आणि विथ ऑल स्कूल्स देर इट इज बिकमिंग ऑल द बायक फास्ट चलयता, पेशंटा खातीर रावना लोक, आनी पेशंट बसता जाल्यार हॉर्न मारत रावतले. सो दीस इज फ्यू थिंग्स दॅट बिकॉज दॅट क्रिएट्स अर्जन्सी. जो ड्रायव्हर गडबयता ताका कळना कितें करप. सो वी नीड टू बी पेशंट, फॉलो ऑल द रुल्स फॉर आवर सेफ्टी. बरोबर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि विथ रिस्पेक्ट टू ड्रंकन ड्रायव्हिंग आय एम शुअर इफ आमी सगळे जर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अशें वागूंक लागले, म्हाका दिसना हेची कितें गरज आसतली, कोणी आमचेर लक्ष दवरपाक जाय. बरोबर, हे गरजेचें ना अशें दिसता म्हाका. सर डॉक्टर तुमी एक म्हत्वाचो शब्द वापरलो, म्हणजे सिवीक सेन्स. एंड आय वूड लायक टू लिटल म्हणजे हाचेर हांव सिवीक सेन्स म्हणजे कितें. खुबशे फावटी हांवें पळयलां म्हणजे हांव ज्या जाग्यारसून येता थंय सुद्दां लोक अशे मदींच गाडी दवरतले. तांकां म्हणजे आपूण बाजारांत वचून तो हॉटेलांत वचून पाव भाजी घेवन येतलो किंवा तो भजी घेवन येतलो, पण फाटल्या लोकांक त्रास जातलो हें तो केन्ना लक्षानूच घेना. हांव खुबशे फावटी अशें म्हणटा की ह्या लोकांचें खरें म्हणजे गाडी चलोवपाची तांची इंटेलेक्च्युअल लेवल आसना. दे आर सपोज टू हेंच्यांनी बैलगाडीच चलोवपाची. अनफॉर्च्युनेटली दे आर ड्रायव्हिंग अ बिगर ऑर बेटर व्हेकल वीच दे आर नॉट डिझायन टू. तांचो मायंडसेट असो डिझायन आसना. तांचो मायंडसेट खंय बैलगाडी चलोवपाची, ते आपले कितें खंय चलयला, कोण आपले खंय हाकलीत रावले काय जाता. आणि हें सगळें समजून घेवप, जशें डॉक्टरान सांगलां तें तितकेच इक्वली इम्पॉर्टंट. तुमचे स्वताचे सिवीक सेन्स, कोण वलतार रावता कोणाक ते जशें पयलीं सांगलां. आनी डॉक्टर म्हाका सांगू खरें म्हणजे कांय दिसा पयलीं गोंयांत बरी स्कीम आशिल्ली की कोणूय फोटो काडून किंवा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून हय सेंटिनल सर्वे हें ती खरें म्हणजे बरी आशिल्ली. कारण बरेचशे लोकांचे एक भंय आसतालो. आतां कितें जालां, पोलीस जशें तुमी म्हणलें की पुलिसांक कोण तरी लायट मारता,
ते लायट मारपाची गरज ना, कोणूय फोटो काडटा, कोणूय व्हिडिओ काडटा, आनी एक फियर आशिल्लो. सो ह्या सगळ्या पार्टवेचे जेन्ना आमी पळयता डॉक्टर, तेन्ना म्हाका दिसता की एका म्हत्वाच्या गंभीर विशया कडेन आज आमी लक्ष वेधून घेतलां. एक आमचे कडेन 1 मिनीट आसा, तेन्ना तुमी टेक होम मॅसेज कितें सांगतले? टेक होम मॅसेज एकूच आसतलो की फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हेल्मेट घाला, सीट बेल्ट घाला, फॉलो ऑल दी ट्रॅफिक रुल्स, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जो मनीस रस्त्यार आसा, जो ट्रॉमा एक्सिडंट विक्टीम म्हणटा, दॅट इज इम्पॉर्टंट. प्लीज प्रोवायड फर्स्ट एड टू हिम. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी कॅन सेव अ लॉट ऑफ लाईफ. आणि दुसरें म्हणजे डिसेबिलिटी जी आसता परमनंट, ती खूप प्रमाणात आमी कमी करू शकता. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीचशी मोलादीक आनी म्हत्वाची म्हायती तुमकां सगळ्यांक सांगल्या. मातशें हाचेर स्वता विचार मंथन करा, तशें आचरण दवरा आनी प्रॅक्टिकली हें सगळें फॉलो करा. इतकेच तुमचे कडेन हात जोडून मागून आयची कार्यावळ सोंपयताना तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. डॉक्टर, तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो गो, कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो, मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो. धरलो कितें? आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि ह्या ओल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओलीच आसा मगो ती. पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना, तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना. आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे, कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझे कडेन ते जायना. दारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे, सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. रोल सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशी आसा रे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.